मागण्या उद्देशी एक करून हे खोडान तांकां बोल मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुवें पयस जावं तुवें राज आमकां येवची कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले मोक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तान्नेन पडोवन दिवं नाका वायट आनी तूं आमकां निवार आमेन. नमन मरे बले सरस्पोच तेंसा स्त्रमध्ये सदव आणि सदवचो अप्पू जेजू. Baget Maria Bacimai, Abapiang Kativnati Kor, Adam Chamana Chavedarame. नमन मरे बलेले सरस्पोच तेंसा अस्त्रामध्ये सदव आणि सदवचो अप्पू जेजू. Baget Maria Bacimai, Abapiang Kativnati Kor, Adam Chamana Chavedarame. नमन मरे बलेले सरस्पोच तेंसा अस्त्रामध्ये सदव आणि सदवचो अप्पू जेजू. Baget Maria Bacimai, Abapiang Kativnati Kor, Adam Chamana Chavedarame. नमन मरे बलेले सरस्पोच तेंसा अस्त्रामध्ये सदव आणि सदवचो अप्पू जेजू. Baget Maria Bacimai, Abapiang Kativnati Kor, Adam Chamana Chavedarame. नमन मरे बलेले सरस्पोच तेंसा अस्त्रामध्ये सदव आणि सदवचो अप्पू जेजू. Baget Maria Bacimai, Abapiang Kativnati Kor, Adam Chamana Chavedarame. नमन मरे बलेले सरस्पोच तेंसा अस्त्रामध्ये सदव आणि सदवचो अप्पू जेजू. Baget Maria Bacimai, Abapiang Kativnati Kor, Adam Chamana Chavedarame. नमन मरे बलेले सरस्पोच तेंसा अस्त्रामध्ये सदव आणि सदवचो अप्पू जेजू. Baget Maria Bacimai, Abapiang Kativnati Kor, Adam Chamana Chavedarame. नमन मरे बलेले सरस्पोच तेंसा अस्त्रामध्ये सदव आणि सदवचो अप्पू जेजू. Baget Maria Bacimai, Abapiang Kativnati Kor, Adam Chamana Chavedarame. नमन मरे बलेले सरस्पोच तेंसा अस्त्रामध्ये सदव आणि सदवचो अप्पू जेजू. Baget Maria Bacimai, Abapiang Kativnati Kor, Adam Chamana Chavedarame. मोयवाबताक आणि पवित्रात्म्या काणकोणा चर्चांतली सगळ्यात्मक सरकार बळबो करून सडगत आसतल्या. दुसरो मिस्तेर आपण गोरबेस आसतना आंकवार मारे आपले सोयरीक एलिझाबेथीक भेट करून गेली आणि तिचे थंय रावली 3 म्हयने. एड्स कॅन्सर आनी हे तरेन पिड्यान जायतीं भाव भयणां हॉस्पिटलांनी कोश्टवतात. तशेंच पाद्री आनी माद्री आपल्या जाणटेपणार पिडेंत वळवळटात. तांच्या ह्या दुखीच्या वेळार जेजून बेगीनूच आपलो पिकवणेचो हात तांकां लावन काडूंक हे कोणान मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या जना पवित्र तुझे राज आमकां तुशी कशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आनी आमचो अजपटर रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां दांड्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुबेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायेंसा श्रामदे तूं सदव आनी सदवचो आपूण जेजू. भगवत मरे देवाची माय आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुबेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायेंसा श्रामदे तूं सदव आनी सदवचो आपूण जेजू. भगवत मरे देवाची माय आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुबेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायेंसा श्रामदे तूं सदव आनी सदवचो आपूण जेजू. भगवत मरे देवाची माय आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुबेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायेंसा श्रामदे तूं सदव आनी सदवचो आपूण जेजू. भगवत आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुबेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायेंसा श्रामदे तूं सदव आनी सदवचो आपूण जेजू. भगवत मरे देवाची माय आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुबेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायेंसा श्रामदे तूं सदव आनी सदवचो आपूण जेजू. भगवत मरे देवाची माय आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुबेन बोलले सर्वेस पोर
श्रामणे तू सदो आणि सदैवचो आपूण जेजू भाग्यवत मरे देवाची माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमागरे परले सर्वेस मोठेसा श्रामणे तू सदो आणि सदैवचो आपूण जेजू भाग्यवत मरे देवाची माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमागरे परले सर्वेस मोठेसा श्रामणे तू सदो आणि सदैवचो आपूण जेजू भाग्यवत मरे देवाची माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमागरे परले सर्वेस मोठेसा श्रामणे तू सदो आणि सदैवचो आपूण जेजू भाग्यवत मरे देवाची माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. तिसरो मिस्तेर आंकवार मारी बालका जेजूक बेलनोग्रांत जल्म दिता. इस्रायल, पॅलेस्टीन, रशिया, युक्रेन आनी ज्या देशांनी झुजां मोला उपरासून पोरजा दूख आनी भिरांतीन जियेता त्या देशांनी बेगीनूच शांती सवास्काय जावंक ह्या कोंडांत मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय समका येवं, तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवचो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तांणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायल्यान तूं आमकां निवारण मेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वे स्पोर्च देसा उस्रमदे तू सदो आणि सदोचो आपूण जेजू. देवाचे माये आमा पात्या फाटी विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वे स्पोर्च देसा उस्रमदे तू सदो आणि सदोचो आपूण जेजू. मरे देवाचे माये आमा पात्या फाटी विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वे स्पोर्च देसा उस्रमदे तू सदो आणि सदोचो आपूण जेजू. मरे देवाचे माये आमा पात्या फाटी विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वे स्पोर्च देसा उस्रमदे तू सदो आणि सदोचो आपूण जेजू. मरे देवाचे माये आमा पात्या फाटी विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वे स्पोर्च देसा उस्रमदे तू सदो आणि सदोचो आपूण जेजू. मरे देवाचे माये आमा पात्या फाटी विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वे स्पोर्च देसा उस्रमदे तू सदो आणि सदोचो आपूण जेजू. मरे देवाचे माये आमा पात्या फाटी विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वे स्पोर्च देसा उस्रमदे तू सदो आणि सदोचो आपूण जेजू. मरे देवाचे माये आमा पात्या फाटी विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वे स्पोर्च देसा उस्रमदे तू सदो आणि सदोचो आपूण जेजू. मरे देवाचे माये आमा पात्या फाटी विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वे स्पोर्च देसा उस्रमदे तू सदो आणि सदोचो आपूण जेजू. मरे देवाचे माये आमा पात्या फाटी विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वे स्पोर्च देसा उस्रमदे तू सदो आणि सदोचो आपूण जेजू. मरे देवाचे माये आमा पात्या फाटी विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदा सदांकाळ आमेन. आमचे शमकां आनी आरामकां कळीच्या राज्यांतली सर्वात्मे सगळ्यार भोव करून चड गरज आसतल्या. चवथो मिस्तेर आंकवार मारयेन बालका जेजूक देवाक भेटोवचे खातीर जेरुजालेम गेलो आनी सिमोन नांवाच्या बागयोंत अंधे बिरांदेच्या मनशान ताका आपल्या हातांनी दिवन देवाची तुस्त केली. आमच्या भारतांत तशेंच आमच्या गोंयांत सगळ्या नागरिकांनी एकामेकाच्या एकचारान जेवंक ह्या कोंडांत मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं,
तुझी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपत्राय क्रायस्ट हेच आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका पण वायटांतली आमकां निवार. भागवत मरे देवाची माई आपाप्या गाठी विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भागवत मरे देवाची माई आपाप्या गाठी विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भागवत मरे देवाची माई आपाप्या गाठी विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भागवत मरे देवाची माई आपाप्या गाठी विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भागवत मरे देवाची माई आपाप्या गाठी विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भागवत मरे देवाची माई आपाप्या गाठी विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भागवत मरे देवाची माई आपाप्या गाठी विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भागवत मरे देवाची माई आपाप्या गाठी विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भागवत मरे देवाची माई आपाप्या गाठी विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भागवत मरे देवाची माई आपाप्या गाठी विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आता आणि सदा सदा काल आमेन. अबकुशमपणाच्या जंतली सगळ्यात स्वर्गात वळप करून स्वर्गात आसतल्या. पांचवा मिस्तेर परबेच्या दिसा आपल्या आवय बापाक कळना आसतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत फाटीं रावलो आनी 3 दिसां उपरांत तांकां शास्त्रां मदें बसून तांचें आयकून तांकां विचार करून मेळ्ळो. रोमा शारांत पाप साहेब सगळ्या बिस्म साहेबाक याज्ञीक आनी म्हत्वाशांक जाणवायेन कुरपेन आनी परिशोदीक वांटो घेवन बॉल ह्या खोंडांत मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचे तेंसा उसले मध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पुजेसु. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचे तेंसा उसले मध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पुजेसु. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचे तेंसा उसले मध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पुजेसु. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचे तेंसा उसले मध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पुजेसु. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचे तेंसा उसले मध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पुजेसु. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचे तेंसा उसले मध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पुजेसु.
नमान मरे गुरपेन वलले सर्वे स्पोचे तेसा उस्त्रेमध्ये ते सदो आणि सदोत्सव पूजे येसू बाकीचे मरे देवाचे माये मग पाती को आता आमच्या मनाच्या वरामे नमान मरे गुरपेन वलले सर्वे स्पोचे तेसा उस्त्रेमध्ये ते सदो आणि सदोत्सव पूजे येसू बाकीचे मरे देवाचे माये मग पाती को आता आमच्या मनाच्या वरामे नमान मरे गुरपेन वलले सर्वे स्पोचे तेसा उस्त्रेमध्ये ते सदो आणि सदोत्सव पूजे येसू बाकीचे मरे देवाचे माये मग पाती को आता आमच्या मनाच्या वरामे नमान मरे गुरपेन वलले सर्वे स्पोचे तेसा उस्त्रेमध्ये ते सदो आणि सदोत्सव पूजे येसू बाकीचे मरे देवाचे माये मग पाती को आता आमच्या मनाच्या वरामे महिमा बापा उताक आणि पवित्र आत्म्या आणि आता आणि सदा सदा कालामे आमचे नमान राणे काकुतीचे माये तुझके आमचे जिवीत अमृताने बरवसो आम्ही पुढेशे वेशी बालका तुका उलवाता या दुखाच्या कोणात सुस्कार सोदून रुदन करून माई तुका प्रार्थना आमच्या दोळ्या शरातीने तिची काकुतीची नदर आमचेर घाल तू गोंदवाले आनी मोगाल दलो पाकवार मरे ह्या पडे सापरांचो पुजेसू आमकां दाखोय बाकी देवाचे माये आमच्या खातीर माग शिजून बसल्यात ते आमकां फाव जावच्या पाप सांगपाचे त्या सांगपासत आमच्या प्रभा सुर्गीच्या चरणां पळयत जावं चेहरा आमकां येवची कशी सगळ्या तशी संवसारान जावं आमचो दिसपाचो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इजुकल्या बक्षितां तशें आमची बदकां वगोस आनी आमकां तारणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमन मरे एक पेन बलेले सरेस पोचे तेंसा अस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो जेजू भाग्यवत मरे देवाचे माये बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमे महिमा भोवताक आनी पळयतात म्या आदी आतां आनी सदा सदा काल आमे सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं तुका जेजू कृपा दिवं आज आमी किरीत भाशेन ह्या मिसाच्या बलिदानान आयज म्हयन्याचो उगडास आमी करता संपलेल्या पिटर सायमानी आमच्या भावाचो देवान ताका सासणाचो विसव दिवन सुर्गीचें सुख फावो केल्या प्रभून ताचे खातीर मागुया तशेंच आज दुसरें वरोस भरता सोंपल्यार कॉजमी दामियांव गोवामीस ताचे खातीर आमी मागुया देवान ताकाय सासणाचो विसव दिवन सुर्गीचें सुख फावो केल्या प्रभून ताचे खातीर मागुया आज जल्माचो दीस समोर उमता फामियानो तबारीस आनी लिंडा किरीत भाशेन आपल्या जल्मा दिसाक देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण तांचे खातीर मागुया आज फादर मानुएल गोम्स आपली 70 वर्सां जल्माची समोर उमता किरीत भाशेन देवान ताचेर आनी ताच्या पाद्रीपणाचेर आनी ताच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण किरीत भाशेन आमी ताचे खातीर मागुया आज सायबिणीची भेट ह्या गोरबेनी जाता दाबोली व्हडलें बाड क्रूज गामा नाकेली गाब्रिएल वास एलिगान्सा टेरेन्स सिल्वेरा देवसुआ ग्रांद आग्नेलो डिमेलो रिजिना मुंदी रेसिडेन्सी राफायल फेर्नांडीस आल्तो चिकाली कॉटेज हॉस्पिटल वाटेन आमांदा कुतिनो अपर ऑर्चर्ड इस्टाक्यो पेरेरा आनी आल्तो दाबोली वाले सायड पीटर डिक्रूज ह्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचेर सायबीण मायेची बेटी वरवीं तांचेर आशिर्वाद पळोवन म्हूण किरीत भाशेन तांचे खातीर मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं भावार्थ आनी प्रामाणीकपण न्हय भावा भयणीनो देवाची ह्या दिसांनी आमी आब्रामाची खबर आयकता
आब्राम आपल्या जिवितान सुमूर्तीक लागून न्हय पूण देवाचेर ताणें बाबाट दवरलो आनी प्रमाणीकपणान तो जियेलो. हाका लागून ताका देवान उपोट देड्यांनी भरलो. आमच्या जिवितान जेन्ना आमकां देव जायत्या ह्या संवसारान देड्यांनी भरता तेन्ना उदीक आनी उदीक आमचो बाबाट तपासता तेन्ना आमी आमचो बाबाट न्हयच उतरांनी पूण कोरण्यांनी दाखोड करूंक. तशेंच आमच्या जिवितान अदीक प्रमाणीकपणान जिवंक आमकां खतखत्यान कृपा आनी बोड ह्या मिसान मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयली सुवातेर आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवन देवाची काकलुती कुलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून थोडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरोय सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत वागून सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक वावूंक. आमेन. सुमया काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमया काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानतात तसल्यो कोरण्यो करूंक जावं आमचे काळजाचे अंतरेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासपूत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवंत पावलून रोमकारान बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीलो, संवसार ताजें दायज जातलें म्हूण आब्रामान आनी ताजे संस्थेन केल्ली भावसांनी सुमतीक लागून न्हय पूण बाबाडता उद्देशी येतल्यांक प्रमाणीकपणाक लागून. म्हणटच पासावणी फुंक्या दिल्लें तियाणें जावचे खातीर आनी ती सगळे संस्थेक मुणगे समूत सांबाळटात. समूट सांबाळटात तांकां न्हय पूण आब्रामाक परी पावाड दवरतात तांकां. खरेंच मेळचे खातीर ती बाबाडताचेर थारायल्या, कित्याक तो आमा सोमेस्तांचो बापूय अशें बरयलेलें आसा. खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. ह्या उतरा प्रमाणे त्या देवाचेर ताणें बाबाड दवरलो आनी जो देव मेलोल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू असो शो कोत्ता. त्या देवा मुखार आब्राम आमचो बापूय. तुजी संसद इतली व्हड जातली अशें ताका दिल्ल्या उतरा प्रमाणे बोरवाशाक जागो नासलो तेन्ना पर्यंत बोरवासो दवरूंक ताणें अशें सोत मारलें की खूब लोकांचो तो बापूय जावंक पावतलो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या करोडाचो उगडास आसा. परतून म्हणया, सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या करोडाचो उगडास आसा. ताज्या चाकरांक आब्रामांक पुतां दुवांक न्हू ताजी विंचून काडलेल्यांक जाकोबाच्या भुरग्यांक तो सर्वेस्पर आमचो देव शेकान शेक पिलमीचेर ताजी पदवी चलता. आमचो जबाब, सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या करोडाचो उगडास आसा. ओजार पिणके दिल्ल्या उतराचो आपल्या करोडाचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. ताणें आब्रामाक कोडें केल्ली कबलात इजाकाक सुपूत घेवन भास दिली तीच
आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या करोडाचो उगडास आसा. आब्राम आपल्या चाकराक आपले पवित्र उतर दिलें, तेंच ताणें ते मनान हाडलें आनी संतोशान आपले पुर्जेक ताणें भायर हाडली. आपणाक वेंचून काडटल्यांक आनंदाचे उल्हास सोड ताणें फुडें व्हेलें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या करोडाचो उगडास आसा. उद्गार. स्वताचो आत्मो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात म्हणटा सोमी. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोने येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमकां सांगता, म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा उशी दाखयत जाल्यार तो आपलो पाटलावदार म्हूण मनशाचो पुतूय देवदूतां उशीर दाखयतलो. पूण जर कोणूय मनशा उशीर म्हाका वळखना जायत ताका देवाच्या दुता उशीर हांवूय वळखचो ना. आनी कोण मनशाच्या पुताचेर आड कितें उलयत ताका तें बोगसतलें. पूण कोण पवित्र आत्म्याची निंदा करीत जाल्यार ताका ती बोगशीची ना. तुमकां देवस्थानांनी आनी नितीदारां वो अधिकाऱ्यां मुखार व्हरतीत तेन्ना कसो आनी कितें जबाब दिवचो वो कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. तो तुमी कितें म्हणूंक जाय तें पवित्र आत्मो तो वेळ येतूस तुमकां शिकयतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप बागेवन पावलो रोमकारांक बरोवन सांगता आनी तांकां तो उदीक आनी उदीक बुद्ध दिता की आब्राम तुमचो बाप म्हूण तुमी सगळीं मानून घेतात. पूण आब्रामाक आपल्या जिवितान देवान तर वयर काडलो. आब्रामाक तो देवान इतले सोस्तीचो बापूय केलो जाल्यार देवान ताची परिक्षा घेतली आनी देवान ताका केल्ली बासावणी ही सुमूर्त आब्रामान पाळ्ळी. ताका लागून ताका देवान सगळे सोस्तीचो बापूय करूंक ना. गरज की आब्रामान आपल्या जिवितान बोरवोसो सांबाळ्ळो. पण आमी म्हणटा बावार्थ आनी बोरवोसो आमकां फटयना. हाका लागून आब्रामान आपल्या जिवितान देवाचेर आनी दर एक देवाचे कोरण्याचेर बावार्थ दवरलो. हाका लागून ह्या बोरवोशाक लागून तो आपूण प्रमाणीकपणान जिवंक वावुरलो आनी ताच्या ह्या प्रमाणीकपणाक लागून देवान ताका सोस्तीचो आनी आज पर्यंत सगळ्या ह्या सोस्तीच्या आसलेल्या ह्या आमच्या मनीसकुळाचो बापूय म्हूण ताका नेमला. शुभ वर्तमानान आमकां जिसू आज शिडकायता. तुमी कितें उलोवचें आनी कितें म्हणचें हाचे विशीं तुमी आदी फुडें घुसपा गोंदळाक सांपडूंक नाका. आमी भाव भयणी ह्या दिसांनी परिशदे खातीर मागणें करता आसतना म्हणटा आमकां घुसपा गोंदळाक सांपडावंक दिनाकाय.
पूण पवित्रपणाची जाणवाय आमकां दी, कित्याक बरें आसा तें करूंक पवित्र आत्मा आमकां सुचयता. बरें आसा तें आमच्या जिवितांत पाडूंक तोच पवित्र आत्मा आमकां दर दिसाक आपयता. पवित्र आत्म्याचे भासावणेन आमी भाव भयणीनो बावतिस्माच्या दिसाक होच पवित्र आत्मो घेवन दर दिसाक क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां तोच देव आव्हान दिता आनी उलो मारता. आमी भावार्थाची मनशां, आमी बरोवशाची मनशां, तर आमकां प्रमाणीकपणान जिवंक देव आयच्या ह्या आपल्या उतरा वरवीं आमकां आपयता. खरेंच आमी प्रमाणीकपणान जियेता जाल्यार आमकां विचार करुया. जायते फावटी घडीक मनशां हुजीर आमी हांकडेता, भियेता देवाक गोवाय दिवंक. मनशां हुजीर आमी कितें उलयतले हाचे विशीं आमी घुसपा गोंदळाक सांपडटा. पूण पवित्र आत्मो आमकां सुचयतलो आनी तोच पवित्र आत्मो बरें आसा तें करूंक आमकां आदार दितलो म्हूण आयचें शुभ वर्तमान आमकां भासायता. हीच कृपेन आमी जियोया, आमचो भावार्थ अदीक तीर करुया, बरोवशाची मनशां जावया आनी प्रमाणीकपणान आमकां देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आदार मागुया. गायन घेऊया C20 पेज नंबर 36 C20. Koche nimti namaskar kaklo dinwasi. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदा देव बापाक मानता तसलींच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आमच्या मनांतली मोहिमेक आमच्या नाकी शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता, ती मागणी आनी देणी तूं मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गीच्या आनंदाक पावय. हे आमी मागता तुज्या अपुरबायेच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारा आनी सासणांच्या देवा, सूरकारी आनी सोताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें ताळो मनशा कुळाचें जिवीत, मेलेल्यांचें पुनर्जिवनपण. ताचे उद्देशीं देवदूत तुका पोरनिपाट करतात. तुजे मुखार सासणाच्या सासणाक संतोसतात. तांची सांगाती आमचे ताळे मेळून निरोन तरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र गोंयकाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीक तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उत्सर्गीक तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो
तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. दिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोरगो ठुया. Jesu आमी हो उदो खाता आनी एकाच शिंकें पियेगा. तिथे पावली तू वैभवाने असो, आमी तुझे मरण प्रगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडन रगत सुतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. किरीत भाशेन परिशदेक एकठांय जाल्ले आमचे पाप साहेब बिस्प आनी कार्दियाल सगल्यांचो तूं उगडास कर म्हूण आमी मागता. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुवणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा पिटराची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलो जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन सांग. पुनर्जिवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे सागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक जे परजोरीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मतान सोर काडीत कामानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सुरुंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां थायनी पडूं दिवं नाका वायटांत. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवाद दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान नोत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबर्ताची दिसका जी खुशी परमान तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान रासवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमचे काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमचे काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगल्या आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितरेचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन घेऊया D18 पेज नंबर 57 D18. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेसू भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
उबी रावया प्रार्थुया मोहिमेवन देवा आमच्या बापा जेजूच्या उमळी कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक सुपूर्णायेन ताच्या देव सैमांत आमकां वांटो दी आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुब्या वरवीं परिशोधे खातीर मागणें सगलीं बरोबर पवित्र आत्म्या तुज्या नांवान आमी एकठांय येता तुजे मुखार हाजीर आसा आमच्या काळजांनी बिराड कर आमची पावलां चलोवन व्हर परिशोधेची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वाशीपणी चलूंक आमकां शिकय आमी असोक्त आनी पातकी आमकां घुसपा गोंदळाक सांपडूंक दिवं नाका नेणारपणाक आमच्या कोरण्याचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलोवन व्हरूंक निर्मू नाका तुजे सवे आमचो एकचार दिसूं अशे सासणीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलूंक स्वता सोशिली कोट सोरोना जावं आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूं हें सगळें आमी तुजे कडेन मागता तूं जो सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार बापा आनी पुताच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासणांक आमेन सुरविस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बरोबर गायन घेऊया F7 पेज नंबर 88 F7. Jesus, Allah,